नमस्कार, गोमंतक टुडेंत येवकार हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। डीजीपी जसपाल सिंगाक बादले आजगांवचे प्रकरण केन्नाय जावं येता बदली आयजीपी ओमवीर सिंग घेतले तात्पुरतो ताबो, पूजा शर्माक एसआयटीचो समन्स। आयजीपी कसो परवडलो अमेरिकेचो दौरो, ओमवीर सिंग हांच्या दौऱ्याचेर आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकारान उपरासलो प्रश्न। गोंयच्या पर्यटन क्षेत्रांत फुडल्या 5 वर्सांत 2 लाख नोकऱ्यो, मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची म्हायती। विद्यार्थ्यां वांगडा साधलो संवाद। पोरसकडे नियंत्रण सुटून माल व्हरपी ट्रक घुसलो घरांत, ट्रक चलोवप्याक उपचारा वेळार मरण। फोंड्यां 2 वेगवेगळ्या अपघातांत 9 जाण जखमी। एका अपघातांत एर्टिगा कारीचो बोलेरोक धपको जाल्यार दुसऱ्या अपघातांत स्कूटर चलोवप्यान विद्यार्थ्यांक मोखली गाडी। कला अकादमीचो विशय लावन धरपा खातीर कला राखण मांड, कलाकार मंगळारच्यान कला अकादमी सामकार करतले आंदोलन। आतां खबरो विस्तारांत। आजगांव घर मोडपाच्या प्रकरणांत एका फाटोफाट एक घडामोडी घडत आसा। हे प्रकरण डीजीपी जसपाल सिंगाक बादलेशें दिसता। गोंय सरकारान तांच्या बदलेची केंद्रा कडेन मागणी केल्या। दुसरे वटेन क्रायम ब्रांचीच्या एसआयटीन पूजा शर्माक समन्स बजायला। आजगांव घर मोडपाचे प्रकरण डीजीपी जसपाल सिंग हांच्या आंगलड आयिल्ल्याचें कळटा। गोंय सरकारान तांचे बदलेची केंद्रा कडेन मागणी केल्या। तशेंच सद्याक रजेर आशिल्ले पुलीस महानिरीक्षक ओमवीर सिंग हांची रजा रद्द करून तांकां अमेरिकेच्यान परते आपयल्यात। सुत्रां कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण तांचे कडेन डीजीपीचो अतिरिक्त ताबो दितले खंय। आजगांव प्रकरण हे सगळ्यांकूच खबर आसा आनी आजगांव प्रकरणाक वेगवेगळी वळणां आतां मेरेन येत आसा। तेच प्रमाणे आतां जे एक मुखार आयला ते म्हटल्यार तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली की काल जे प्रकरण आयले ते म्हटल्यार ह्या सगळ्या भितून ह्या सगळ्या प्रकरणात डीजीपी सुद्दां इन्वॉल्व आसा अशें आयकोपाक गेले। जाल्यार आयज एक अपडेट आयल्या ती म्हटल्यार राज्य सरकारान केंद्र सरकाराक अहवाल सादर केला। तो म्हटल्यार डीजीपी जसपाल सिंग हांची बदली करची म्हणून तांच्यांनी अहवाल सादर केला। त्याचप्रमाणे आनी एक अपडेट जी आसा ती म्हटल्यार क्रायम ब्रांचाची एसआयटी हा तातून 1 जुलयाक जी पूजा शर्मा आसा तिका चौकशी खातीर थंयसर आपयला अशी जी म्हायती आसा ती म्हटल्यार राहुल गुप्ता म्हणजे SP राहुल गुप्ता हांच्यांनी ही म्हायती दिलेली आसा। जाल्यार आजगांव प्रकरण जे आसा ते वेगवेगळे वळण आमच्या मुखार घेवन येत आसा। जाल्यार ह्याच फुडें जी अपडेट आसतली ती तुमच्या मुखार आमी घेवन येतली। ह्या प्रकरणात क्रायम ब्रांचीचे एसआयटीन पूजा शर्माक समन्स बजायला। तिका 1 जुलयाचे चौकशेक हजेरी लावपाचो आदेश दिला। दुसरे वटेन कार धनी अशफाक शेखाक 14 दिसांची न्यायालयीन बंदखण, जाल्यार दुबावित आरोपी अर्शद ख्वाजाक 2 दिसांच्या पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। गोंयभर चर्चेत आसलेली केस म्हटल्यार आसगांव एक जे घर आसा ते जमीनदोस्त केल्लेले प्रकरण। सध्या ह्या केसी फाटल्यान हे जे डेमोलिशन केला त्या केसी फाटल्यान अंजुना पुलिसांनी जो ब्रोकर आसा अर्शद ख्वाजा हाका अंजुना पुलिसांनी अटक केलो। जेन्ना क्रायम ब्रांचीन पावली तेन्ना ही केस थरो इन्व्हेस्टिगेट करून ह्या संदर्भात आता मेरेन 6 जाणांक अटक केल्ली आसा आनी जो ब्रोकर आसा अर्शद ख्वाजा ताका आयज क्रायम ब्रांचीन GMFC कोर्टात म्हापसा हांगासर प्रोड्यूस केले आनी ताका 2 दिसाची पुलीस कस्टडी सुनावली। त्याच प्रमाणे ही जी केस आसा ख्वाजाची ताका मंडे एडजर्न करपा मेरेन दवरलेली आसा आनी जो दुसरो जो अक्यूज आसा जेची कार क्रेटा जी डेमोलिशन सायटीचेर दिसण्यात गेली आनी जो ओनर आसा ह्या गाडयेचो अशफाक शेख हाका GMFC कोर्टान प्रोड्यूस करून ताका 14 दिसाची ज्युडिशियल कस्टडी सुनावली आसा। आता मेरेन क्रायम ब्रांचीन सध्या ह्या 6 जाणांक अटक केल्ली आसा आनी हाचेर आनी कोणाचो इन्वॉल्वमेंट आसा हाचेर इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आसा। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।
पुलीस महानिरीक्षक उमवीर सिंग हांच्या अमेरिका दौऱ्याचेर आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकारान प्रश्न उपरासला. IGPक अमेरिका दौरो कसो परवडलो अशें तो विचारता. आसगांव घर मोडपाच्या प्रकरणाक लागून DGP जसपाल सिंग हांची बदली करची म्हणून गोंय सरकारान मागला. तशेंच सद्याक रजेर आशिल्ले पुलीस महानिरीक्षक ओमवीर सिंग हांकां सेवेत रुजू जावपाचो आदेश दिला. ओमवीर सिंग आपल्या फॅमिली सयत अमेरिका दौऱ्यार आसात. तांच्या अमेरिका दौऱ्याचेर आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकारान प्रश्न उपरासला. पुलीस आनी राजकीय नेत्यां मदलो नेक्सस सोदून काडपाची गरज आशिल्ल्याचें पालेकार म्हणटा. पळयात. कशें आसा न्ही, हांवें आतां लास्ट 3-4 दीस गोंयान जे डिपार्टमेंटान जी पॉलिटिकल लुडबूड चल्ल्या ताजेर खुबशी स्टडी केल्या आनी डिपार्टमेंट हॅज कम आउट अँड गिवींग अस दिस इन्फॉर्मेशन. दीस इज इनसायडर इन्फॉर्मेशन. कारण आज डिपार्टमेंटाक खंय तरी दिसपाक लागला की पॉलिटिकल रिजन्सा खातीर जे डिपार्टमेंट ऑनेस्ट आसा ताजो खंय तरी गालबोट लागता म्हणून आमकां म्हायती मेळ्ळा की आतां दे आर सिकींग टू ट्रान्सफर दीस करंट DGP अँड जो IGP आसा हू इज रायट नाव US दौऱ्यार आसा ताका गोंयचो चार्ज दिवपाचो. आनी आमकां ही म्हायती मेळ्ळ्या की हातूंत भितर DGP पेक्षा लोकल एक ऑफिसर इनवॉल्व आसा हू इज व्हेरी इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी विथ द पॉलिटिशियन्स. सो हे सगळें जें आसा पळय इट इज नॉट लुकींग एज क्लियर एज इट इज. देवाची देणगी आमच्या गोंयकारांक आसा म्हणून हे आसागांवच्या प्रकरणांतल्यान डिपार्टमेंटान जें कितें चल्लां पुलीस डिपार्टमेंटान तें दिसूंक आयलां. गोवन ऑफिसर हॅज बीन टार्गेटेड. गोवन ऑफिसर इज नाव in the dock for the reasons best known to the politicians. And when I'm making these statements, I am very categorical in making this statement. कारण जे ऑफिसर आज US दौऱ्यार आसा आमकां म्हायती मेळ्ळा की तांची टिकेट सुद्दां आनी एका लोकल ऑफिसरान काडल्या म्हणून. हे कोणी डिनाय करून दाखोवचें. कारण जे टिकेटीचे पेमेंट गेल्या ताजो तांणी म्हाका दिसता डिटेल्स दिवची पडटली. गोंयकारांक कळपाक जाय की डिपार्टमेंट कशे तरेन चलना काय म्हणून. That means the higher level officers of Goa Police Department are being used by some of these IPS officers and now will be made in charge of Goa Police for Goa. म्हणजे हे पॉलिटिकल जर आशिर्वाद ना जाल्यार हे जावपाक शकना. आय थिंक ओवरऑलिंग जावपाची गरज आसा ऑफ एंटायर पुलीस डिपार्टमेंट अँड पॉलिटिकल नेक्सस थ्रू दी ऑफिसर्स हू आर विथ द पॉलिटिशियन्स. सो दिस इज समथींग व्हेरी डेंजरस. गोंयची जी सेक्युरिटी आसा, गोवन्सांची जी सेक्युरिटी आसा ती खंय तरी कॉम्प्रोमायज चल्ल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. स्वयंपूर्ण गोंय मोहिमे अंतर्गत राज्यांतल्या सगळ्या उच्च माध्यमीक विद्यार्थ्यांक शिक्षकांनी फुडल्या शिक्षणा विशीं योग्य मार्गदर्शन करपाक जाय अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. खूब फावट भुरगीं चुकीच्या क्षेत्राची निवड करतात आनी उपरांत नोकरी मेळप कठीण जाता अशें मुख्यमंत्री उलयलो. पर्यटन क्षेत्रात फुडल्या 5 वर्षांत 2 लाख नोकऱ्यो उपलब्ध जातल्यो अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. शेनवारा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान उच्च माध्यमीक विद्यालयाचे विद्यार्थ्यां वांगडा करियर गायडन्सा विशीं संवाद साधलो. आज चडांत चड जो विषय हो हाय सेकंडरीच्या टिचरांनी बी वय समजून घेवपाक जाय. एकदां पर्सनलायज करियर कावन्सिलींग जर करीत जाल्यार ते आमकां चडांत चड फायदो जाता. म्हणून टिचरांनी बी समजून घेवचें आनी टिचरांनी भुरग्यांक आनी भुरग्यांच्या पेरेंट्सांक 12वीच्या उपरांत कितें कर हें गायड करचें. पण गोंयांतूच इतक्यो व्हडल्यो संदी आसा. जशें हांव म्हणटा की फुडल्या 5 वर्सांच्या कार्यकाळात मोर दॅन 2 lakhs जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज इज अवेलेबल ओनली इन टुरिझम सेक्टर. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. शेनवारा सकाळी पोरसकडे वाठारांतल्या नाडकर्णी हांच्या घरांत माल व्हरपी ट्रक घुसलो. सुदैवान घरची सगळी वाटावली, मात ट्रक चालकाक उपचारा वेळार मरण आयलें. ह्या घडणुकीन 3 गाडयांचें लुकसाण जालां. फुडलो तपास सुरू आसा. राज्यात अपघाताचे सत्र हे चालूच आसा. सोऱ्याच्या गुळेत गाडयो चलोवन चालकांचे नियंत्रण सुट्टा आणि दर दिसाक अपघात घडून मरण येवप्यांच्या आंकड्यांत वाड जायत चल्ल्या. पोरसकडे जाल्ल्या अपघातात ट्रक चालकाक उपचारा वेळार मरण आयले. सोऱ्याच्या घुळेत ताणें ट्रक व्हरून पोरसकडेच्या नाडकर्णी यांच्या घराक मोकली. या अपघातात 2 दुचाकी आणि 1 4-चाकीचे लुकसाण जाला. सुदैवान घरातली सगळीच वाटावली. फुडलो तपास सुरू.
निवृत्ती शिरोडकरासयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। शेनवारा पारूस गांवां बोलेरो जीप आनी आर्टिगा कारी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत 7 जाण जखमी जाले। हातूंतले 5 जाण गंभीर जखमी आशिल्ल्यान गोंय वैजकी महाविद्यालयांत उपचार सुरू आसात। कांय वरां उपरांत फार्मागुडी GVM जंक्शना लागसार रस्त्या वेल्यान चलत वचपी विद्यार्थ्याक स्कुटरीन धपको दिवन पळ काडलो। सध्या विद्यार्थ्याक उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केला। पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा। गोंयांत अपघाताचे सत्र सुरूच आसा। पार उसगांवां बोलेरो जीप आनी अर्टिगा कारी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत 7 जाण गंभीर जखमी जाल्ले। ह्या अपघातांत जखमी जाल्ल्या भितर 5 जाण गंभीर जखमी आशिल्ल्यान गोमेकोत तांचेर उपचार सुरू आसा। अर्टिगा कार फोंड्या सावन बेळगांव वताली जाल्यार बोलेरो जीप उसगांव सावन फोंड्याच्या दिशेन वयताना समोरासमोर टक्कर जाली। हो अपघात सकाळी 7:15 वरांचेर जालो। पुलिसांनी घडणूक थळावर वचून अपघाताचो पंचनामो केलो। पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा। म्हजें नांव सूरज गराड, हांव उसगांव पार हांगासर आसा। तुमी जाणा आतां कितलेशे 10 ते 12 दीस जाले आसा सामके एकार एक एक्सिडेंट जायत आसा। हेजेर मेन रिजन कितें आसा, तुमी जर फाटल्यान पळयता आसतले जर 4 लेन आसलेलो आनी 4 लेन आसल्या कारणान कितें जाता, लोक ते स्पिडीन गाडी येता आनी मदींच मागीर सडनली कितें जाता, हांगासर नॅरो रोड वन वे जाल्ले आसा। ते गाडी येता पळय ती एक लेन धरून येता, एक लेन धरून अशी येता, एके सायडीच्यान येता आनी हांगा मागीर तो अशी नॅरो रोड जाल्ल्या कारणान तेच डायरेक्शनान उरता आनी ते सायडीच्यान गाडी येता आसतना ते नॅरो रोड आसा आनी ते डायरेक्टली थंय इम्पॅक्ट जाता। आनी हांव सरकाराकडे मागता कितें म्हणून मेन म्हणजे ते वायडिंगाची खरंच अत्यंत गरज आसा, कारण तुमी हे सायडीच्यान पयले झाडां धुडपाक वाडले, प्लस ते सायडीच्यान पळयता जाल्यार फ्लायओव्हरचे जे कितें हें आसा म्हणजे कॉन्क्रीटचे पार्ट्स आसात ते आसा, ते वायडनींग करचे जेणे करून गाडी हे सायडीच्यान ते सायडीक दिसपाक जाय। फर्मागुडी GVM जंक्शना लागसार रस्त्या वयल्यान चलत वचपी विद्यार्थ्याक स्कुटरीन धपको दिवन पळ काडलो। सध्या विद्यार्थ्याचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा। पुलीस स्कुटरीन धपको दिवन पळ काडिल्ल्याच्या मार्गार आसा। सध्या पुराय गोंयांत अपघातांचे सत्र सुरूच आसा। फोंडे तालुक्यात एका आडवाद ना। फोंडे तालुक्यात फाटल्या म्हयन्याभराक त्याच्या पयलीं खुबशे अशे अपघात घडले, तातूंत कांय जाणांक आपलो जीव वगडावचो पडलो। पार उसगांव हांगा खुर्साकडे ह्या भागांत ह्यात फाटल्या 10-12 दिसांक 2 जाणांक आपलो जीव वगडावचो पडला आनी आज सकाळी फुडें शेनवाराक सकाळी 7:15 सुमाराक थंय एक बोलेरो जीप आनी अर्टिगा कार हांच्या मदीं भीषण अपघात जावन दोन्ही वाहनांतले वट्ट मेळून सुमार 7 ते 8 लोक गंभीर जखमी जाल्यात। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ही अर्टिगा कार जी आसा ती फोंडेच्यान उसगांव सायडीक वताली आनी बोलेरो जीप जी आसा ती उसगांवच्यान फोंडेच्या सायडीक येताली। पार उसगांव हांगा खुर्साकडे ह्या भागांत ज्या जाग्यार 4 लेन हायवे आसा आनी मुखार एकेरी महामार्ग आसा, ह्या जाग्यार आपली लेन धरून येवपी त्या कार चालकाचो अंदाज चुकिल्ल्यान तो महामार्गाचेर मध्यभागार पावलो आनी थंय पावून त्याची बोलेरो जीपीक धडक बसली। ह्या अपघातात अर्टिगा कारींतले अशफाक गदगद जो वाहन चालक आशिल्लो तो, शिवांगी हळणपूर, सचिन अपोई, सुनील उन्नावरकर आनी आनंद पतंगे हे 5 जाण जखमी जाल्यात। तशेंच बोलेरो जीपीत आशिल्लो जोकीम फेर्नांडीस, मारिया फेर्नांडीस आनी तांचो चालक जमासाब मुजावर हे गंभीर जखमी जाल्यात। हातूंतले जोकीम फेर्नांडीस, मारिया फेर्नांडीस आनी जमासाब मुजावर तशेंच अशफाक गदगद आनी आनंद पतंगे हांकां अदीक उपचारा खातीर GMCत एडमीट केल्ले आसा। बाकीच्यांचेर थळाव्या PA धारबनोडा ह्या प्राथमीक आरोग्य केंद्रान उपचार सुरू आसा। मजगती फार्मागुडी फोंडेच्या GVM सर्कला कडेन आज सुमार 9:15 वरांचेर एक एविएटर स्कुटरीन ह्या वाठारांत शैक्षणिक संकुलांत शिकपी सोलोमन एलेक्स पालाई हो मानसवाडा कुणे हांगा रावपी भुरगो 16 वर्सांचो विद्यार्थी हेका धडक दिवन थंयच्यान स्कुटर घेवन पळ काडलो। तेचेर उपचार चालू आसा। फोंडे पुलीस त्या एविएटर स्कुटर चालकाचो सोद घेत आसा। अपघातांचे सत्र अशेंच चालूच आसा आनी लोकांकडे पुलिसांनी वाहतूक पुलिसांनी लोकांक विनंती केल्या पावसाचे दीस आसा, वाहनां सांबाळून चलोवची, जतनाय घेवन चलोवची। गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान शेखर नायक। कला अकादमीचो गाजपी विशय फुडें व्हरपा खातीर गोंयच्या कलाकारांनी कला राखण मांड फोरम तयार केला। ह्या फोरमा वरवीं कला अकादमीचे विशय घेवन आंदोलन करतले। ह्या आंदोलनाक मंगळारा 2 जुलैच्यान कला अकादमी कडल्यान सुरवात करतले। उपरांत कला अकादमीच्या कामाचेर श्वेतपत्रिका काडची अशी मागणी मुख्यमंत्र्या कडेन करतले। तशेंच कला अकादमीची वास्तू राखपा खातीर कलाकारांनी आंदोलनांत वांटो घेवचो अशें आवाहन कलाकार देविदास आमोणकर हांणी केलें। आणि मुद्दो म्हणजे 17 तारखेक जी कलाकारांची आमची बैठक जाल्ली त्या मिटिंगेन अशें थारलेलें की हे आता
पुढे आंदोलन खंयच्या तरी नांवान करता. सो काल आमची परवरी कलाकारांची बैठक जाली. खुबशे कलाकार त्या हेका हजर आसले आनी थंय ठरलें की त्या आंदोलनाक एक नांव दिवपाक जाय तें कला राखण मान गोवा ह्या नांवान हें आंदोलन फुडें व्हरपाचें अशें ठरलें. आनी तें आंदोलन फुडें कशें जातलें तेजी सुरवात ही आतां मंगळा दिसा कला अकादमीच्या फुटपाथीर नारळ फोडून आमी फुडें वचपाचें आसा. आनी कांय मागण्यो ज्यो आमकां सरकारा कडेन करपाक जाय त्यो मागण्यो आमी सरकारा कडेन त्या दिसा घेवन वयतले. आनी ह्या नंतर एक मडगांवां बैठक जातली. त्या बैठकीन आनी फुडले आमचें जें हें आसतलें आंदोलनाची दिशा आसा ती ठरोवपा खातीर आमी एकठांय जातले. आमी आवाहन केलां आयच्या ह्या प्रेस कॉन्फरन्साच्या माध्यमांतल्यान की लोकांनी जास्तीत जास्त म्हणजे कलाकारांनी जास्तीत जास्त ह्या आंदोलनाक सहभाग घेवन आमची कला अकादमी वाचोवपा खातीर म्हणून ताणें आमकां मदत करपाक जाय. फक्त कलाकारांनीच न्ही तर कला अकादमी ही थंय जे म्हणजे जे प्रेक्षक म्हणून येता जावं लोक जे गोंयचे लोक आसा ते गोंया खातीर भुशण आसलेली अशी वास्तू तर ती वास्तू टिकोवपा खातीर आयज जर एखादो संस्था प्रयत्न करता एक संघटना प्रयत्न करता जाल्यार ताका पाठिंबो ह्या सगळ्या लोकांनी दिवचो अशें म्हणून एक आवाहन करपा खातीर आयची जी प्रेस कॉन्फरन्स आसा ती जाल्ली आसा. आनी हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान विनंती करता की जास्तीत जास्त लोकांनी ह्या आंदोलनाक आपलो हें दिवचो पाठिंबो दिवचो आनी आमचे बरोबर रावचे. आमची कला अकादमी जी आसा ती आमकां जाय तशी परती मेळोवपा खातीर सगळ्यांनी आमकां सहकार्य करचें सहभाग घेवचो. म्हापशा मार्केट वाठारांत वाडपी चोरयो आनी हेर वेगवेगळे विशय घेवन म्हापशा मार्केट असोसिएशनाच्या वांगड्यांनी म्हापशेच्या उप अधीक्षकाची भेट घेतली. पुलिसां कडेन मार्केट असोसिएशनाच्या वांगड्यांनी मांडिल्ले वेगवेगळे प्रश्न समजून घेतले. मार्केटांतल्या दुकानदारांनी कितें जतनाय घेवची हे विशीं मार्गदर्शक तत्व जारी करतले अशी माहिती म्हापशेचे उप अधीक्षक संदेश चोडणकर हांणी दिली. आजची मिटींग ही आमी आपयलेली कित्याक आतां पावस सुरवात जाला आनी सादारण अशें दिसता की पावसाच्या टायमार चोरयो बिरयो वाडटा आनी म्हापसा मार्केट हितून खुबशीं शॉपां आसा आनी तेंच्या खातीर तेंचे कडेन एक मिटींग आमी दवरलेली. तेंचे प्रश्न कितें आसा ते आमी समजून घेवन आनी आमचे तेंचे कडल्यान सहकार्या खातीर कितें एक्सपेक्टेशन आहा तेच्या खातीर डिस्कशन जालें. त्या डिस्कशनान तेंचे सायडीच्यान तेंच्यांनी आपआपली कितें बाजू आसा ती मांडली आमचे कडेन आनी आमी तांकां सांगलें तुमचे कडल्यान आमकां कितें एक्सपेक्टेशन आसा ह्यो दोनूय गोश्टीची एक्सचेंज जाली. आनी तितून मागीर आमी तांकां सांगलें की आमी एक एडवायजरी काडटले आनी ती एडवायजरीन तुमचे कडल्यान तुमी कितें कितें प्रिकॉशन घेवपा जाय तें आमी तितून बरोवन दितले तुमकां. आनी तितून प्रत्येक एडवायजरी प्रत्येक मनशाक मेळटली शॉपकाराक आनी तितून DYSP PI आनी बीट स्टाफाचो जो बिटाचो PSI आनी हवालदार आनी कोण स्टाफ आहा तेंचे नांव आनी मोबायल नंबर मेळटले जेणे करून तुमकां जर इमिजिएटली गरज पडली जाल्यार तुमी इमिजिएटली आमकां कॉन्टॅक्ट करूंक शकता. हें आजच्या मिटिंगेन ठरलां. व्हिडिओ खूब जाता आनी आमचे कितें ग्रेवियन्सीस आसा आमचे कितें प्रॉब्लम आसा ते तांकां कळपाक जाय आशिल्लें म्हणून आमी तांकां सांगलें की बेजिकली पुलीस पेट्रोलिंग वाडोवंक जाय आनी प्रॉमीस केला की शुक्रार दीस तांणी पुलीस पेट्रोलिंग चड करतले आनी बेजिकली सिवील ड्रेसान पुलीस चड आसतले. रातचे जे कोण थंय न्हिदतात ते दुकानाच्या फुडल्यान तांचें इंटेन्शन कितें आसा तें खबर आसना म्हणून तांची एक ड्रायव्ह घेवन रातचे 8 सुमार अशें सगळें बंद जाले उपरांत वचून तांकां ते धाडून घालतले अशें प्रॉमीस केला ताणें. आनी सेकेंड ते भिकारी हेवटेन तेवटेन ते भीक मागूंक भोंवतात पळय तांचेरूय एक्शन घेतलें. प्लस थोडे ते प्रॉस्टिट्यूशन कितें चलता मार्केटान ताजे बद्दलूय एक्शन घेता म्हणून सांगलें. आनी एज ज्वेलर्स असोसिएशनान आमकां तांणी फाटल्या दिसांनी रिक्वेस्ट केल्लो की एक गनमॅन दवरपा खातीर किओस थंय घाल म्हणून. सो आमी तो एक रेडी केल्लो आसा. पयर आमी म्युनिसिपालिटीन वचून चेअरपर्सना कडेन उलयले CO कडेन उलयले आनी ताणें आमकां प्रॉमीस केला की आमकां एक जागो थंय लोकेट करता ज्या जाग्यार आमी थंय किओस बॉक्स दवरतले आनी तातूंत भितर आमचो थंय गनमॅन एक उबो आसतलो. आनी प्लस आमकां तांणी एक रिक्वेस्ट केला की एक 4 तुमी CCTV कॅमेरा घालचे कारण म्युनिसिपालिटीन जे घातिल्ले ते मार्केटान जे CCTV कॅमेराज आसात ते चलता काय ना ताजे बद्दल म्हाका आयडिया ना. सो एक आमचे तर्फे एक 4 कॅमेराज घालचे आनी आमी एसोसिएशनांतल्यान ताका प्रॉमीस केला की आमी आमच्या कमिटी कडेन उलयतले आनी आमी ते घालतले.
उद्देगीक वसणुकींतल्या नियोजीत घनकूर वेवस्थापन प्रकल्पाचो निशेध करपा खातीर नुव्याच्या थळाव्या लोकांनी वेर्णा मोर्चा काडलो. तशेंच घनकूर वेवस्थापन प्रकल्पाक पुराय विरोध केलो. हो प्रकल्प उद्देगीक वसणुकींतल्यान फकत 350 मिटराचेर आसा आनी ह्या प्रकल्पाक लागून लोकांच्या भलायकेचेर परिणाम जावपाची शक्यताय आसा अशें थळाव्यांचें म्हणणें. हो जागो पळय आहा तो एक असलो इकॉलॉजिकली फ्रेजायल प्लॅट्यू की हांगा more than 32 springs and waterways percolate zone is acting as an aquifer, and this aquifer is supplementing water to Amlor Lake, and Amlor Lake is supplementing to River Sal. River Sal ही एका रिपोर्टान हांवें वाचलां की this is a indigenous river. दुसरे कडेन तुमी जाग्यार पयले आसतले स्टार्ट from the sea, but he हांगाच्यान विलेजींतल्यान स्टार्ट जाता रिवर साल, and river Sal navigates and cuts through all the villages of Salsette, supplementing water to livelihoods, agriculture and vegetation. म्हणजे असल्या जाग्याचेर हे प्लांट हाडून डिजास्टर करप म्हणजे हे सारकें ना. High Court is there that every village has to have their own waste management set up. Some villages have done. Some of the villages which have not done have been fined. So what I would say is no to this plant, and whatever the expense that is going towards this plant, distribute with the villages for each panchayat to set up their own plants. That is the solution. You can't burden one place for garbage coming from somewhere else. Groundwater. Wars will be fought on water in the future. If our groundwater is contaminated, that's the end of the story. I am the petitioner in the High Court regarding groundwater in the Verna Industrial Estate, and I have identified 196 bore wells which were being over-exploited, and I had given 23 suggestions to the court and to the government, which has been accepted. Now, if this water, the leachate, seeps into the ground, what is going to be the state of the deep aquifer, which recharges every 5 years. The deep aquifer, that is from 60 to 100 meters deep, takes 5 years. This rain that is raining this year will take 5 years to seep into the ground. And most of the industries, especially the pharma industries in the Verna Industrial Estate, are taking water from the deep aquifer, including water bottling industries which are existing. So this will be detrimental to our life, and our main important thing is the water which is in the house, in the ground, which we are drinking. Till today there might be taps in the villages, but we are depending on well water. GSESE has instructed the project proponent, that is Solid Waste Management Corporation, to conduct new public hearings and collect community inputs. This is the community that stays in the periphery of this plateau. When no public hearing has been actually held so far on ground truthing conducted, if it had, then it would have been clear that the plant was being set up on a huge aquifer and is the origin of various springs that feed the Amlur Lake, which is a straight point of River Sal, starting point of River Sal, which runs through entire South Goa right up to Betur. It would have been noticed that the plant was being set up a mere 350 meters from human habitation. दर वेंचणुकेक नवे नवे पत्रकार तयार जातात. वेंचणुकेच्या वेळार उमेदवारां कडेन वचून बातमी करता अशें सांगून पयशे घेतात. ताका लागून अशा तात्पुरत्या पत्रकारां खातीर पत्रकारितेन काम करपी पत्रकारांचेर अन्याय जाता. हे प्रकार बंद जावपाक जाय अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. शेनवारा सांकळी रवींद्र भवनांत अखिल गोंय ग्रामीण पत्रकार संघाच्या उक्तावण सुवाळ्यान मुख्यमंत्री उलयतालो. आजकाल प्रत्येक जण मोबाईल घेता आणि माझ्या घरी उभा रावला पण आपली पत्रकार आता पत्रकार जावंक शकना तोय जायते करता म्हणजे ते हांव टिका करिता कोणाचे पण ताका खंयसरूच कसलेंच रिकॉग्निशन ना पयलीं तो चड प्रश्न विचारता आणि वयल्यान तोच मागीर ते व्हॉट्सएप युनिव्हर्सिटीचेर घालून तो ती बदनामी करता आनी बऱ्यापणी सुट्टा आनी तो पयशे घेवन स्पश्ट आरोपूय आसा ह्या विशयान. त्या खातीर म्हणजे सगळ्या मिडिया वर्गांनी प्रिंट मिडिया आसतले इलेक्ट्रॉनिक मिडिया आसतले किंवा जे आपण सोशल मिडिया म्हणून फायनलायज केला आमचे जे आमचे कडेन मिडिया रजिस्टर्ड आसा तेजेर आपलो हो ग्रामीण पत्रकार म्हणून ताका रिकॉग्निशन दिवपाक आमी ताका अंडर डेट प्रोटेक्शन बील आमी ताका प्रोटेक्शन दिवपाची आमची तयारी आहा. ऑलरेडी प्रोटेक्शन बील आमचे हेजे कडेन केला ते पासूय जाता ते फायनलायज जाता.
इलेक्शन येयले काय ना तो म्हणटा हांव 365 पळयता, तो कॅमेरा तो मोबाईल घेता आनी तो येता. व्हॉट इज दिस? अरे जे आसा पत्रकार तांकां तुमी प्रमोट करा, आसा तांच्या थ्रूच करा. इवन दो म्हणजे ते आपले ऑल इंडिया रेडिओ आसूं किंवा दूरदर्शन आसूं, तांचेर सुद्दां तुमी फक्त निवेदनां म्हाका दिवं नाकात, निवेदनां तांकांय दियात, मिडिया हाऊसाकूय निवेदनां दियात की तुमी अशे जे इलेक्शनाच्या रिलेटेड पत्रकार तयार जातात तांकां बॅन करात म्हणून सांगा. तांकां तुमी आनी जाता कितें शेवटी राजकारणी बळी पडटा. हांव स्पश्ट शब्दांत करता. अरे हय तो मागीर फाल्यां सकाळी म्हणजे दुसऱ्या हांव त्या चंद्राचेर म्हणजे नेगेटीव वाडीन पार्ट म्हणून घे पयशे जास्त म्हणून तेन्ना तो मेकळाय जाता. कोण तेन्ना विचार करपाचो वेळ नासता. ते 3 म्हयने कोण कितें म्हणटा ताका घे आनी तो बाबलो वर्सभर बरयता, 5 वर्सांचो बरयता, तो थंय उरलो. म्हणजे एक्चुअली जर बेनिफीट कोणाक जावपाक जाय आसत जाल्यार तो वर्सभर पत्रकारिता करता, ताका बेनिफीट जावपाक जाय. ताका कितें म्हणजे एक्चुअली कशें आसता 5 वर्सांची एकदांच जात्रा आसा आमी तेच जात्रेक जर भलताच पार्टा घेतलो भलत्यानूच जाल्यार तेजोच पार्टा दिसतलो. एक्झॅक्टली रायट. म्हणजे खंयसर हांवें दिस इज माय एक्सपिरियन्स फॉर लास्ट 4 इलेक्शन डायरेक्ट म्हाजी. हांव बाकीच्या इलेक्शनाचेर तर आसाच आसा, पण म्हाज्या 4 इलेक्शनाचो अनुभव हांव सांगता. आनी पणजे पासून तो सांखळे पर्यंत यत्ना वयता सगळे पत्रकार करतात. खूबदां म्हणजे आपल्या पत्रकारितेचो राजकारणाकूय उपयोग करतात. पर्वरी आरजी हॉस्पिटला कडेन एका टेम्पोक भिरांकूळ अपघात जालो. ड्रायव्हराचो टेम्पो वेलो ताबो गेल्ल्यान पार्क केल्ल्या दुचाकींक ताणें धपको दिलो. हातूंत 5 ते 6 दुचाकींचे बरेच लुकसाण जालें. ह्या अपघातांत टेम्पोच्या ड्रायव्हराक किरकोळ दुखापत जाल्या. ह्या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा. हम लोग आ रहा था, लेफ्ट से राइट में आके मेरे गाड़ी को पटक गया। पटक गया, मेरे गाड़ी का फटका बैठा वो इधर आ गया, मैं मेरे साइड में ही है। और भी क्या किसको लगा है? किसी नहीं लगा तो किसको नहीं, सिर्फ गाड़ी पे डाल के वो आ गए। हमारा गलती नहीं, हम तो साइड में ही। तो पार्क हुआ गाड़ी को लगा है? हाँ पार्क किया हुआ गाड़ी में? हाँ हम तो हमारे साइड में ही थे, वो लेफ्ट से राइट में आ गए। आमचे कसं मागेर कितें नाका, आतां सेटल करपाक जाय न्ही, ते आतां सेटल करपाक जाय। अमाउंट कोणाक कांय जावना ते व्हडले तुमचे कितले आनी पळय पेमेंट करता कोणाचो जीव वचोंक तो व्हडलो गाडयो आयच्यो फाल्यां केन्नाय गावच्यो संवसारांत ओनरान कितें ओनर हेणे एग्री करपाक जाय। आनी आमच्या गाडयेची काय चूक ना, त्या गाडयेन विमाच्या व्हडल्या कंटेनरान आमच्या गाडयेच्या फाटल्यान मारली आनी ती गाडी आवडली तेणे बाबा मुद्दम मोरोंक ना न्हू, कोण कोणाची मिस्टेक आहा ते आतां आमी डिसायड करपाक आमी ना सर। अरे हांव तुमची मिस्टेक म्हणीत ना, मिस्टेक म्हणटात त्या गाडयेची आनी आमच्या ड्रायव्हराची। फुल सेटलमेंट तुम्ही ऑलरेडी करपाक वचोंक ना तो देवाची मिलाद। आयज काल आमच्या पेपरांत जे डेली आयकोंक हेच येता, ह्यो मेलो तो मेलो, आमचो देव बरो आसलो म्हणून कोणाक काही सांगना, जाल्यार कोणाचो जीव गेल्लो जाल्यार आमचे मरसर आमकां उरतले आसले। कोणाचो जर जीव गेल्लो जाल्यार आमी मरसर आमच्या गाडयेन अमक्याक उडयलो म्हणून जीव उरचो नासलो। अरे हे मोटरसायकली एका 100 घेवन येता देवाच्या कृपेन, म्हणे न्ही कितें खायच्यो फाल्यां ह्यो मोटरसायकली उब्यो करूया। गोमंतक टुडे बुलेटीन हांगा सोंपता। हांव संजना तुमचो निरोप घेता। आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।